नमस्कार येवकार अविनाश जोशी प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स 2006 पासून ते 2020 कर्नाटकान गोयचो फुडार खणून कशे तरेन म्हादय वळिली ताचो सायंटिफीक आनी ग्राउंड झिरो रिपोर्ट फक्त प्रुडंटाचेर म्हादय गेल्ल्यात जमा। म्हादयचे राजकीय खवदळ अपक्ष आमदार रोहन म्हणटा विरोधकांनी एकठांय येवचे। बीजेपी फुडाऱ्यांची वेगवेगळी मतां। खासदार विनय तेंडुलकार म्हणटा केंद्राचेर विश्वास। DDSSY स्किमी खाला प्रायव्हेट हॉस्पिटलात 4 ते 6 हजारांत कोविड ट्रीटमेंट शक्य ना म्हणटा मणिपालाचो दोतोर साळकार। सरकारान रिव्ह्यू घेवचो, रेट वाडोवची, सरकाराचे हॉस्पिटलाचोच खर्च तपासचो। बोरये फोंड्याच्या एक्सिडंटा उपरांत वीज खात्याक जा कर्मचाऱ्यांचे सेफ्टी खातीर नवे पद्दतीन गाडयो बांदतले। वीज मंत्री म्हणटा स्क्रॅप जाल्ले ट्रक रिक्षा बदलूंक नेमात दुरुस्ती करतले। गोयात फुडले 4 दीस पावस उटंगार वाडूये म्हूण हवामान खात्याचो अदमास। बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचो पट्टो। गोयचे अस्तित्व राखपी न्हय म्हादय, मात न्यायालयाचे आदेश गुड्ड्याक मारून कर्नाटकान म्हादय वळोवन आपल्या राज्यांत व्हरपाचे काम केले। ड्रोन विज्युअल, सॅटेलाइट इमेज आणि प्रुडंटान इतल्या वर्सां सावन केल्लो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट कर्नाटकाची बेकायदेशीरपणां एक्सपोज करता। खंयच्याय पक्षाचे सरकार आसूं, कर्नाटकान कणकुबी वाठारांत विसव घेनासतना अंडरग्राउंड कॅनलाचे काम केले। पळयात 2006 ते 2020 मेरेनचो डिटेल रिपोर्ट। हो पळयात 2007 लो कणकुंबी वाठार। सॅटेलाइट इमेजीर स्पष्ट दिसता कसलेच बांदकाम ना। गोवा बेळगाव रस्तो आणि ताचे दोनूय वाटेन नैसर्गिक स्थिती जैसे थे। मात जसजशी वर्सां गेली 2010 मेरेन कर्नाटकान केल्ली कारस्थानां आणि बेकायदेशीर कामां एक्सपोज जाली। पळयात 2010तली सॅटेलाइट इमेज। गोवा बेळगाव रस्त्याच्या बेळगाव वाटेन पळयात बारीक खणिल्ले काम दिसता, जाल्यार कणकुंबी वाटेन अंडरग्राउंड कॅनलाचे काम स्पष्ट दिसता। 2010 सावन 11, 12, 13 आणि 14 मेरेन न्यायालयीन आदेशाक धड्यार मारून कर्नाटकान अंडरग्राउंड कॅनलाचे काम झुंजा पावड्यार चालू दवरिल्ले। 2015तली ही सॅटेलाइट इमेज पळयात। बेळगाव वाटेतले जितले काम पुराय जाला ते माती घालून आसले तशे पॅक केले आणि कणकुंबे वाठारात हे उदक पळयात तितले आडोवन अंडरग्राउंड कॅनलाचे जाल्ले काम माती घालून लिपयला आणि फुडले काम चालू दवरला। 2016तली इमेज पळयात, काम बरेच नेटान पुराय केला। 2017 काम जाता तशे अंडरग्राउंड कॅनला वयर माती घालून पुरा चल्ला आणि ही इमेज 2018ची। कोणाक जमिनी सकयल कॅनल आसा म्हूण दुबाव पासून येवचो ना, सगळे क्लियर। ह्या अंडरग्राउंड कॅनलात उदक सोडपा खातीर आता एकूच काम उरला ते बांद उबारपाचे, मागीर म्हादय गेली कायमची। सॅटेलाइट इमेजीस पळयल्यो, आता पळयात 2010 ते 2020 मेरेन कशे कर्नाटकान आपलें काम सादयले। हे प्रुडंटाच्या ड्रोनांतल्यान आणि कॅमेऱ्यांतल्यान काडिल्ले 2010 ते 2020 मेरेनचे एक्सक्लुझिव्ह व्हिज्युअल्स। बेकायदेशीर काम चलता ते स्पष्ट दिसता। कर्नाटकातली 2010 ते 2020 मेरेनची परिस्थिती तुमकां प्रुडंटान दाखयली। प्रुडंटाचे टिमीन कोर्टाक आणि ट्रिब्युनलाक मीठ न घालपी कर्नाटकाचे हद्दीत वचून जीव धोक्यात घालून थंयचे बेकायदेशीर कर्म एक्सपोज केले। गोय सरकार आणि गोंयकार आता ही लढाई कशे फुडें व्हरतात ताचेर म्हादय आणि गोंयचो फुडार थारतलो। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आणि तुकाराम मराठे। म्हादयचेर प्रुडंटाचे एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्टा उपरांत राजकीय खवदळ। अपक्ष आमदार रोहन खवटे म्हणटा ह्या प्रश्नार विरोधकांनी एकठांय येवचे। बीजेपीतल्या फुडाऱ्यांची वेगवेगळी मतां। मयेचो आमदार प्रवीण झांटये म्हणटा प्रश्न कायदेशीर मार्गानूच सुट्टलो। आदलो आमदार मंत्री दयानंद मांद्रेकार म्हणटा सगळ्या राजकीय पक्षांनी एकठांय लढो दीत जाल्यार
न्याय मेळूंक शकता. खासदार विनय तेंडुलकार म्हणटा केंद्राचेर विश्वास, गोंयांत न्याय मेळटलो. स्टुडंटांनी जो एक्सपोज केला तो एक्सपोजाचेर क्लियर कळटा की म्हादय मलप्रभान परत रिवर्सल फ्लोन चालू केल्लो आसा. एज फार एज गोवा इज कन्सर्न, आय थिंक दिस इज वन इश्यू वेर देर शुडंट बी एनी पॉलिटिक्स अबाउट इट. एट द सेम टाइम ऑपोजिशन शुड बी टुगेदर. आज कितें जाला, डिवायडेड ऑपोजिशन इज गिविंग इनफ ग्राउंड फॉर दीस रुलिंग पीपल टू डिवायड अस ऑन अदर इश्यूज. This can be resolved only legally. There is no other way out. Our government has already gone to the court, so it can be only resolved legally. पण ते लिगली आयकतलें दिसता बिकॉज अजून केस असून ते काम चालू उरता. Only Supreme Court can resolve this. How Goa cannot interfere in Karnataka. खरें म्हणजे जाल्यार हो स्टेटीचो इश्यू, राज्याचो इश्यू. ह्या इश्यूक लागून आमी वेगवेगळे पक्ष आहा पळय, काँग्रेस, MG, गोवा फॉरवर्ड, आमी एकामेकाचेर चिखल फेक करच्या पेक्षा आमी ह्या इश्यूचेर सगळे एकठांय जावन जर लढात जाल्यार म्हाका दिसता ह्या इश्यूचेर बऱ्या पद्दतीचे आमकां न्याय मेळूंक शकता. आमकां केंद्र सरकाराचेर पूर्ण विश्वास आसा की गोंयाक न्याय मेळटलो आनी मुख्यमंत्री जे प्रयत्न करता ताका निश्चितपणे यश मेळटलें. DDSSY स्किमी खाला प्रायव्हेट हॉस्पिटलां 4 ते 6 हजारांत कोविड ट्रीटमेंट दिवप शक्य ना म्हूण मणिपालाचो दोतोर शेखर साळकार म्हणटा. सरकारान जाळवणदारांक बरोबर घेवन निर्णय घेवचो, रेटीचो रिव्ह्यू घेवन रेट वाडोवची, सरकाराचे हॉस्पिटलांनीच कोविड ट्रीटमेंटाक कितलो खर्च जाता तो तपासचो म्हूण साळकार म्हणटा. कोमॉर्बिड कंडिशनाचे पेशंट प्रायव्हेटात धाडून मॉर्टेलिटीच्यो केशी प्रायव्हेट हॉस्पिटलाचेर घालपाचोय प्रकार खंय जातलो. आता ती एक मेडिसिनाचीच कॉस्ट आहा कितकीशी तर तुम्ही ते 5,000 4,000 5,000 कर म्हणटा, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल फिजिबल. म्हणजे पेशंटाक फक्त दिले म्हणून दाखोवपाक करपाक जाय म्हणून करपाचें इज नॉट द एम ऑफ दीस न्ही. पेशंट कूड गेट ऑल रायट न्ही, तो बरो जावपाक जाय. 3rd फ्लोअरचेर आमी कोविड केलें बिकॉज गव्हर्मेंट फोर्स टू डू कोविड 20% करा म्हणून 15 बेड केले वयर. सो ताका आमी सेपरेट वयर वचपाक लिफ्ट आसा, सगळें आहा, थंयची AC चेंज करची पडली, थंय सिस्टम सगळी चेंज पडली, CCTV कॅमेरा घाले, वी हॅव पूट अ एक्सपेंडिचर थंय. आतां तूं म्हणटा म्हाका जनरल वॉर्डान कर म्हणून, टिचर्स इन द थंय रूम आहा सगळे. जनरल वॉर्ड केल्यार म्हाका सकयल करचें पडलें. म्हणजे म्हाका वयर एक फॅसिलिटी करूं, सकयल एक फॅसिलिटी आनी मदीं कॅन्सराची ट्रिटमेंट करूं. म्हणजे आय विल पूट माय कॅन्सर पेशंट इन ट्रबल. और म्हाका कॅन्सर हॉस्पिटल सगळें बंद करचें पडटलें आनी कोविडूच करचें पडटलें. सो यू हॅव टू रियली कॉल अस एंड सीट टुगेदर. इज इट प्रॅक्टिकल जावंक शकता काय ना तें न्ही. तुमी पयलीं काडटा 10,000 जनरल वॉर्ड म्हणून तुमी आनी एक थंय ऑर्डर काडल्या. ती ऑर्डर कितें जातली मागीर आतां. म्हणजे ती जनरल वॉर्डाक तुमी 10,000 म्हणले, आतां तुमी म्हणटा 4,000 एक कर म्हणटा 6,000. आनी सेकंड प्रॉब्लेम अशें आसा की तुमी म्हणटा की गव्हर्मेंटान दिल्ले पेशंटूच तुमी ट्रीट करपाचे. म्हणजे आय कॅनॉट एडमीट माय पेशंट. म्हणजे कडेन फाल्यां पेशंट आयलो कोविड कोणी आपूण येता म्हणून जाल्यार आय कॅनॉट एडमीट. सो ते सामके जे सिवियर पेशंट आहा ते म्हणटाले हांगा वच म्हणून. आनी हाव वील मॅनेज इन 4,000 आनी 6,000 रुपीज. यू हॅव टू गीव द बेस्ट केअर फॉर सच पेशंट्स. ते बेस्ट मेरोपेनम इंजेक्शन म्हणून आसा, ताची दिसाची कॉस्ट आहा 10,000 रुपया. आनी तूं म्हाका म्हणटा 4,000 आनी 6,000 ताका ट्रिटमेंट कर म्हणून. गव्हर्मेंट हॅज टू रिव्यू द प्रायस न्ही. तांणी प्रायस दिवपाक जाय. आनी इट कॅनॉट बी दॅट ओन्ली गव्हर्मेंट धाडटलो ते. फाल्यां आमकां जाय जाल्यार आमी एडमीट करूं शकता न्ही. तांणी धाडटा ते सामके मरता ते पेशंट सुद्दां आमी हांगा ट्रिटमेंट करप. म्हणजे आमची हांगा मॉर्टेलिटी अननेसेसरी आमच्या नांवार मागीर मॉर्टेलिटी. ते थंयचे मेल्ले पेशंट आहा ते काडून आमकां आमच्या नांवार लावपाचें. सेंटर ऑफ द पॉयंट इज पेशंट. आनी ते 6,000 जर ट्रिटमेंट करूंक शकता न्ही, GMCनूच कितके दिसाक एकट्या पेशंटाचेर खर्च करता न्ही ताजें ऑडिट करचें. देन वी वील नो हाऊ मच गव्हर्मेंट स्पेंड्स ऑन दॅट. गव्हर्मेंट स्पेंड्स मोर मनी ऑन देम देन वॉट वी स्पेंड ऑल्सो. पण ते कॅल्कुलेट करतना बिल्डींग आनी हें बी करना. सी वी हॅव टू गीव एक्स्ट्रा मनी टू एवरी वन. नर्सींग आमी एक्स्ट्रा पेमेंट दिवचो पडटा बिकॉज दे आर वर्किंग. स्टाफाक एक्स्ट्रा दिवचो पडटा. एक्सेप्ट डॉक्टर सोडून बाकीचे एवरीबडी गेट एक्स्ट्रा मनी बिकॉज दे आर वर्किंग इन कोविड बिकॉज दॅट रिस्क इज फॅक्टर इज देयर. सो द एक्सपेंडिचर इज नॉट ओन्ली फॉर द ट्रिटमेंट पार्ट ऑफ द पेशंट बट स्टाफ आनी तांचो जेवण खाणाचो खर्च, तांचो रावपाचो खर्च, फाल्यां तें इन्फेक्शन तांकां जालें जाल्यार तांचो ट्रिटमेंटाचो खर्च इट कम्स समबडी हॅज टू पे फॉर इट न्ही. सी नथींग कम्स फ्री. ह्या जगान फ्री कांय ना. गव्हर्मेंट आमकां सांगता की सगळें फ्री करता फ्री करता. पयशे कोणाचे. पैसे आमचेच न्ही. आमीच दिल्या न्ही सगळ्यांनी पैसे. सरकार फॅसिलिटी वाडोवंक शकना म्हणून प्रायव्हेट हॉस्पिटलांचेर धुकलता म्हूण आपाचो आरोप.
तांच्यांनी इतलें म्हटलां की ती स्कीम जर चालू जाली जाल्यार प्रायवेट हॉस्पिटलांचेर कितलो लोड येतलो तो सरकारान विचारूच करूं ना. दुसरें तांच्यांनी मणिपाल हॉस्पिटलाचेंच उदाहरण दिलें की मणिपाल हॉस्पिटलान कॅन्सर पेशंट्स आसा. आतां ते पेशंट तितून हे TDYSचे पेशंट थंय येतले आनी कॅन्सर पेशंटांक चड धोको आसा. हे पेशंट जर चड जावपाक लागले जाल्यार त्या पेशंटाचें कितें? आमचे कडेन एक बरें कॅन्सराचें हॉस्पिटल आसा तें मणिपाल हॉस्पिटलूच. आतां थंय जर अशी परिस्थिती जावपाक लागली जाल्यार कितें करपाचें? म्हणजे हेजे वयल्यानूच कळटा की सरकार आपल्यो फॅसिलिटीज वाडोवपाक शकना आनी म्हणून लोकांक प्रायवेट हॉस्पिटलांनी धुकलता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बोरये फोंड्याच्या एक्सिडंटाचो बोध घेवन वीज खाते तांच्यो लायटीच्या कामाक वापरपाच्यो गाडयो नवे पद्दतीन बदलतले. पोन्न्यो स्क्रॅप जाल्ल्यो गाडयो वापरांतल्यान भायर काडूंक नेमात दुरुस्ती करतले म्हूण वीज मंत्री काब्राल प्रुडंटा कडेन उलयलो. नवे ट्रक रिक्षाचे कॅबिनाक 4 दारां आसतलीं. सगळे कर्मचारी कॅबिनातूच बसतले. लायटीचे खांबे कॅबिना पोंदा दवरपाची वेवस्था करूंक नवो डिझायन करचो म्हूण खंय ACGLाक सांगलां. बोरये फोंड्या लायटीचे खांबे घेवन वचपी वीज खात्याच्या गाडयेक अपघात जावन 4 कर्मचारी सोंपिल्ले. हे घडणुके उपरांत जाग आयिल्ल्या वीज खात्यान एक गाडयो बदलपाचें थारायलां. नेमा प्रमाण 1.5 लाख किलोमीटर जाल्यारूच नवी गाडी घेवंक मेळटा. मात 15 वर्सां मायज जावन लेगीत 1.5 लाख किलोमीटर जावंक नाशिल्ल्यो खिळखिळे जाल्ल्यो गाडयोच वापरांत आसात. ह्यान फुडें 1.5 लाख किलोमीटर जातकीच ना जाल्यार 15 वर्सां जातकीच गाडी बदलपाचे नेम आसतले. CMक रिक्वेस्ट करून 15 वर्साची गाडयो आसा त्यो आमकां स्क्रॅप करपाक दिवच्यो अशें हांवें ऑलरेडी धाडलां. सो CMन अजुनूय आमकां तें परमिशन अजुनूय दिलना, दितलो. आनी आमचे जे मॉडिफिकेशन आसा फॉर चेंज इन रूल फॉर स्क्रॅपींग म्हणजे ताका कितें आहा 1.5 लाख किलोमीटर जावपा जाय. थोड्यो आमच्यो गाडयो 1.5 लाख किलोमीटर 15 वर्सां दाखोवन जावना. सो ताका मॅक्झिमम 15 वर्सांनी स्क्रॅप करच्यो अशें ताका दिलां. तो CM पळयतलो. 1.5 लाख और 15 तशें 1.5 लाख 15 एक खंयचे ना. आतां 1.5 लाखूच जावपाक जाय आनी कांय ना. 1.5 लाख आमचे जायना आनी मागीर GDZ मॉडल बी चलता ते आमी लॉगबूक मेंटेन करता सगळें करता न्ही. आमचे थोड्यो गाडयो कितें स्पेरिंगली यूज जाता. सो आतां आमी एक ऑलरेडी डिझायन चालू आसा करपाक विथ गोंयची आमची बॉडी बिल्डींग कंपनी वेर आमी गाडयो घेता त्यो ज्यो ट्रक घेता तांकां भितर सिटींग कॅपेसिटी वाडोवन एक्सटेंडेड कॅबिन करपाचें आनी पोल भितर व्हरपाचें म्हणजे पोल भितर व्हरपाक. सो लोक आनी वयर रावचे ना, भितर उरतले अशें डिझायन चालू आहा गाडयेचो. कर्मचाऱ्यांचे सुरक्षे खातीर फुडाराक हाडटा त्या सगळ्या गाडयांच्या कॅबिनाक 4 दारां आसतलीं. सगळ्यांक बसपाची वेवस्था आसतली. कॅबिना पोंदा खांबे दवरपाची वेवस्था आसतली. ACGLाक तश्यो गाडयो करपाक सांगलां. 4 डोर कॅबिन जशे बलेरो युटिलिटी तसले प्रिफर करतले फुडें. आनी टाटा एसाचे रिक्षा एक्चुली बरी कन्विनियंट पडटल्यो. ते 3 जाण बसूं शकता, ड्रायव्हर आनी 2 जाण. पूण मागीर कॅबिन 4 डोर कॅबिनान तितून आमचे एटलिस्ट 5 जाण बसूं शकता. म्हणजे भितर बसून शिडी वयर व्हरून ते कामां वयतले. कॅबिन वयर आनी पोंदच्यान खांबे असो डिझायन आमी प्रिलिमिनरी डिझायन पळयला. सो तो चालू आसा करपाक. सो खांबे मागीर लॉक जातले भितर पोंदच्यान खांबे उरतले कॅबिनवर उरतले. सो आमची बॉडी जी आसा एज पर RTO रेग्युलेशन इट शूड नॉट एक्सटेंड 30% मोर. सो फुडें जर घेतले कॅबिना पोंदाक जर घेतले तर ते नॉर्मली आमचे एक 8-10 खांबे 7-8 खांबे आमकां व्हरोंक पडटा. टायम लागतलो की फायनान्शियल पोजिशन पळोवपाक जाय गव्हर्मेंटाचें हें पळोवपाक. लोक थोडे म्हणटा आजुनूय गाडी आनी कितें कशें व्हरपाचें आमकां समजना. जेन्ना खंय तरी पोल म्हणटा लायट करपाक जाय शिडी जाय सामान जाय सगळें व्हरपाक पडटा आनी ते 4-5 मनीस जाय पडटा. सो हे गाडयेन तितून 3 जाण बसूं शकता, उरलेले 2-3 जाण उरता. हांव जाणा खंय बघता, हांव पळयता फेसबुकार इलेक्शन डिपार्टमेंटाक म्हणटा की शेमलेस म्हणटा तांकां कांयच करूंक मेळना. पूण प्रॅक्टिकली डिफिकल्टी लायट नाजाल्यार करूंक पडटा. सो खंयचे गव्हर्मेंट सर्विसीन हे करता तेन्ना ते टायम लागता. इट इज नॉट दॅट वी हॅव नॉट स्टार्टेड. आमी सगळ्यो गोश्टी चालू केल्ल्यो आसा. जे इतले वर्सां डिपार्टमेंटान चलतले ते एक दिसान बंद जावंक शकना. आनी गव्हर्मेंटाचें तें आमी इतल्यो गाडयो घेवंकूय शकना. सो स्लोली ओवर नेक्स्ट पिरियड ऑफ 3-4 इयर्स आमी न्यू गाडी म्हणजे 2-3 वर्सां न्यू गाडयो बांदून ते सगळे डिझायन करून सगळे रिप्लेस जातल्यो. कितल्यो गाडयो टोटल? आमच्यो गाडयो टोटल आमच्यो स्वताच्यो गाडयो ऑलमोस्ट म्हणजे 263 ड्रायव्हर आसा. म्हणजे एक ड्रायव्हर आमचो 4 ड्रायव्हर एक गाडयेर आसता शिफ्टीनी 30% म्हणजे इतल्यो गाडयो तूं पळया तुमी. तशें हेवी गाडयो आमच्यो 11 आसा 15 आसा. नव्यो गाडयो येता तेन्ना येता. तो मेरेन लायनी वेल्या वीज कर्मचाऱ्यांक खटारे जाल्ले खुळखुळे जाल्ले गाडयोच वापरून दीस धुकलपाचे पडटले.
प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिरकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. फुडले 4 दीस तरी गोंयांत पावस पडपाची शक्यताय. उटंगार वाडूं येता म्हूण हवामान खात्याचो अदमास. बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचो पट्टो तयार जाला. हे 3-4 दिसाक वराक 40 ते 50 किलोमीटर नेटान वारे मारूं येता. नुस्तेकारांनी दर्यांत वचचे न्ही म्हूण शिटकावणी. Basic reason for this increase in activity is the formation of a low pressure area, which is now in the form of a well marked low pressure area over east central and southwest Bay of Bengal. So in the coming days this system is going to intensify and move towards Andhra Pradesh coast. In the presence of this system, the wind pattern over Goa is in a form that moisture incursion is taking place over Goa from Bay of Bengal and the mid-tropospheric levels and lower levels from Arabian Sea. This induces thunderstorm formation and rainfall accompanied with lightning is taking place over Goa, and it is going to continue for around 3 to 4 more days. In view of this increased thunderstorm activity, IMD has issued a thunderstorm warning. That means rainfall accompanied with lightning and thunder is going to be there for 4 days starting from 10th of October. 10th, 11th and 13th there is possibility of heavy rainfall, that is rainfall exceeding 6 centimeters in 24 hours. Apart from that, there are fishermen warnings also. When this system is near the Andhra coast, we are expecting that the squally weather, that means winds with speed of 40 to 50 kilometers per hour, is going to be there over South Maharashtra and Goa coast. So fishermen are requested not to venture into these areas on 12th, 13th and 14th of October. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. गोंयांत सरकार सध्या कोविड टेस्टिंग कमी प्रमाणात करता म्हूण दिसा कमी केसी दिश्टी पडटा. टेस्टिंग वाडयात केशी वाडटल्यो म्हूण आपाचो म्हणयारो सुरेल तिळवे उलयला. तशेंच शेनवार आयतारा कांय कडेन टेस्टिंग बंद दवरतात, त्यो चालू करच्यो आनी मोबायल टेस्टिंग व्हॅन चालू करची म्हूण आपाची मागणी. सरकाराच्यो सुविधा पळोवन खंय खुबशे लोक टेस्टिंगाक फुडें येनात. एकदम जावन चाचण्यो कमी करता कारण दुयेंसी कमी दाखोवचे पडटले म्हणून. दिल्ली प्रत्येक दिसा 40,000च्या वयर चाचण्यो जाता. हांगा तुमी 5,000 तरी करा. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक येवपाक आनी हेल्थ सेंटरांनी येवपाक आनी चाचण्यो करपाक खूब प्रॉब्लेम जाता, त्रास जाता. मोबायल टेस्टिंग व्हॅन तयार करा. गांवगिऱ्या वाठारांनी ती व्हॅन वचुनी ह्यो चाचण्यो जावपाची जी केंद्रां आसा ती शेनवारा अर्दो दीस सुटी आसता तांकां आनी आयतारा फूल डे बंद आसता. आयतारा तांकां सुटी, हॉलिडे. कोविड शेनवार आयतार पळोवन येता काय म्हणून आमी मागता की शेनवार आयतारूय बीन चाचण्यो तुमी केंद्रां ही उक्ती दवरपाक जाय, ती बंद करपाक जायना. काल मुखेलमंत्र्यान म्हटलें की लोक येना चाचण्यो करपाक. म्हाका मुखेलमंत्र्याक एकूच सांगपाचें आसा, तुमी एम्ब्युलन्स सर्वीस सारक्यो दिना, तुमची होम आयसोलेशन फॅसिलिटी सारकी ना, तुमच्यो हॉस्पिटलांनी खाटी कितल्यो खाली आसा त्यो खबर ना, थंय गेल्यार व्हेंटिलेटर कितले आसा ते खबर ना, थंय कितें सुविधा आसा त्यो खबर ना. ह्या खातीर लोक भिता. हांव परत म्हणटा, ह्या खातीर लोक भिवपाक लागल्या. त्या खातीर जाता तितले बेगीन पावलां उखला, पब्लिसिटी स्टंट मातशें बंद करा आनी ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज दिया. टेस्टिंग वाडया, एम्ब्युलन्सी घेया. पश्चिम घाट आनी गोंयचो घात करपी मोलेचे 3 प्रकल्प रद्द करचे म्हूण प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटान मागणी केल्या. मात गोंयच्या मुख्यमंत्र्याची गोंयकारांक मेळपाक फाटीं सरपाची भुमिका आनी आंदोलन करतल्यांकडेन भेदभावान वागपाचो फ्रंटान निशेध केला. मेमोरेंडम घेवपाक आनी गोंयकारांकडेन उलोवपाक मुख्यमंत्री भिता म्हूण फ्रंटान सीएमाचो निशेध केलो. की जेन्ना आमी गेले तेन्ना मुख्यमंत्र्यान पयलीं न्हयकार दिलो की आपूण तुमकां मेळचो ना म्हणून. दॅट इटसेल्फ मिन्स
की मुख्यमंत्री हे आमचे मेमोरेंडम घेवपाक तयार नाशिल्लो. इनिशियली जेन्ना मागीर तेंच्यांनी म्हटलें की आपूण मेळपाक रेडी ना, आनी तेन्ना मातसो जेन्ना बोवाळ स्टार्ट जातकीर मुख्यमंत्र्यान सांगलें 2 जाण कोणी तरी या एक्सेप्ट हृदयनाथ आनी महेश. आतां हृदयनाथ आनी महेश कित्याक न्ही तो मुख्यमंत्र्यानूच सांगचें. आमी दोगी जाण कित्याक न्ही, जेन्ना हांगा सिग्नेटरीज आमी आसा, प्रोग्रेसीव फ्रंटाचे ऑफिस बेरर्स आमी आसा, आनी आमकां दोगांकूच तूं म्हणटा येनाका म्हणून भितर, म्हणजे तूं आमचो मुख्यमंत्री न्ही, म्हाजो आनी महेशाचो मुख्यमंत्री न्ही. काय तुवें ठरयलां की अर्द्या गोंयचो आपूण मुख्यमंत्री आनी अर्दो गोंय जे आपल्याक विरोध करता तेजो आपूण मुख्यमंत्री न्ही असो मुख्यमंत्र्यान ठरयल्लें आसा काय कितें. म्हणजे जेन्ना 151 अंडर अरेस्ट करता त्या टायमार थंय अनावन्स करचें पडटा की तुमी उठा हांगचे, यू आर इलिगली सिटींग. लिगल अनावन्समेंट जावचें पडटा. ते लिगल अनावन्समेंट करिनासतना आमकां सगळ्यांक उबारले. आतां उबारले हांव कित्याक म्हणटा, इट वॉज नॉट द अरेस्ट एट दॅट टायम. होम मिनिस्टरान आपल्या पुलिसांचो पुरेपूर वापर केलो गोंयचे जितलीं आंदोलनां आसा पळय ती चिड्डोवपाक. हांव वापरूच म्हणटा, ही इज युजींग पोलीस फोर्स. ताणें आमकां चिड्डोवपाचो प्रयत्न केलो, ताणें मेळावलीच्या लोकांक चिड्डोवपाचो प्रयत्न केलो, ताणें मोलेच्या लोकांक चिड्डोवपाचो प्रयत्न केलो, ह्या फक्त पोलीस फोर्सांतल्यान. कारण मुख्यमंत्र्यान डिनाय केलें हें घेवपाक लागून. आनी मुख्यमंत्र्यान कितें कितें केलां त्या दिसाक पळय तें सगळें पत्रान बरयल्लें आसा. आनी पंतप्रधानाक आमी मेल द्वारे कंप्लेंट जी आसा पळय तेंचेर धाडल्या. आनी तेंचे कडेन मागलां की म्हादई आनी मोले जे आसा पळय ते वाचोवपाक आमचो मुख्यमंत्री कार्यक्षम ना, आनी ताका लागून फक्त तुमी इंटरफियर करून हें कितें ना कितें गोंयाक सेव करपाचो प्रयत्न तुमी करचो, अशी मागणी आमी पंतप्रधाना कडेन केल्ली आसा. अबकारी खात्यान पत्रादेवी चेकपोस्टार रेडीत 7,21,000 सोरो धरलो. टेम्पो खंय म्हापशाच्यान भायर सरिल्लो. टेम्पोत सोरोया बरोबर वॉशिंग मशीन आनी हेर गजाली आशिल्ल्यो. ड्रायव्हरान थंयच्यान फुज्जो काडलो. क्लिनराक मात तांणी ताब्यात घेतला. फुडली चवकशी चालू आसा. गाडी सकाळी 3:30 सुमार ती गाडी हांगा म्हापशेच्यान हांगा भिवंडी वयताली. तेन्ना आमी तुजी गाडी ताका विचारलें गाडयेन कितें आसा काय म्हणून. तेणें टपाल दाखयलें जे मनोहर पॅकेजिंगाचे टपाल आसले म्हापसा टू भिवंडी म्हणून. ते आमी चॅक करता गाडी. आमी तिथे येवन चॅक केलें. चॅक करता जाल्यार तेतून एक गाडी आसली मोटरसायकल, तेतून हावज होल्ड गुड्स आसले आनी मनोहर पॅकेजिंगाचे कॉफीचे हे आसले हे आसले आनी बाकीचे गुड्स आसले ते हावज होल्ड गुड्स आसले. फ्रीज आसली एक, वॉशिंग मशीन आसले, कुकर आसलो, वॉटर बॉटल्स आसले तेजे, थर्मस आसले वॉटर बॉटल आनी बाकीचे सुटकेस बीन आसले ते आतां आमी हांगा दवरल्या. आनी 104 बॉक्सां हेजी पॅकेजिंगाची हे आसली पळय कॉफीची पॅकेजिंगाची बॉक्सां आसली. आनी 249 भितर सोऱ्याची बॉक्सां आसली बॉटल्स 180 ml. मॅकडॉल IB आनी रॉयल स्टॅग मिक्स 180 ml. आणि टोटल अमाउंट कितली आसा? टोटल अमाउंट 7,21,000. सर ड्रायव्हर बीन कितें हातीन मेळ्ळा? ड्रायव्हर मेळोंक ना. ड्रायव्हराक आमी फाटल्यान आपयलो तेन्ना येयलो तो आमच्या फाटल्यान. आमी चॅक केलें जेन्ना आमी गाडी सकयल देंवयली, वॉशिंग मशीन देंवयलें तेजे, फ्रीज देंवयली तेन्ना आमी ते भितर गेले. भितर वचना फुडें तो म्हणलो की आपूण हितूरसून म्हणलो ते बॉक्स ओपन करपाक तुका इंस्ट्रुमेंट हाडटा म्हणलो. भितर कॅबिनान गेलो आमी तेन्ना म्हणल्यार हाडटा म्हणून आमी ते रावले. तेणें हाडूंक ना. तितल्यान पळयता जाल्यार तो ड्रायव्हर नाच थंयसर. मागीर गाडयेन पळयलें, पळयता जाल्यार गाडयेन तेजो सिलिंडर आसलो. कुळे सोनाळे अजून लायट पावंक ना. राना वाठारांतलो हो गांव कितली वर्सां जाली लायटी खातीर राजकारण्यांचे वीज खात्याचे हुमरे झरयता. आयज फाल्यां करून राजकारणी खंय दीस धुकलतात. कोणे तरी लायट मेळोवन दितलो म्हूण आस. गांवांत रस्तोय धड ना. न्हंय पलतडे आशिल्ल्या गांवांत वचूंक साकव लेगीत ना. लोकूच पावसांत लाकडाचो साकव बांदून गरज भागयतात. अशें आमी सुद्दां पळयलां की आमच्या पेरंट्सांच्या लायटी लागून खूब जाणां सांगलां, मिनिस्टरान सांगलां, अशें आमचे MLA लायक आनी फॉरेस्टांक सुद्दां सांगलां. बट तेंच्यान आमकां अशें निडफूल काय होप दिवं ना. 84च्यान लायट आमकां दिवपाक केल्ली तेंच्यांनी. ट्रान्सफॉर्मर बी थंय बसयल्लो आनी तो ट्रान्सफॉर्मर हितून वायल्डलापान पडटा काडलो बी तेंच्यांनी आनी तोच काडलो आनी देवळा कडेन बसयलो. देवळा कडेन सुद्दां लायट पावल्या. थंयच्यान आमकां 1 किलोमिटर सुद्दां ना.
थंयच्यान आमकां लायट दिवपाक आमी खूब तांकां हें केलें, मिनिस्टराक मागीर पंचायतीक कळयलें, सगळ्यांक कळयलें, पूण कोण आजून पर्यंत आमकां दिवपाक तयार ना. दिता म्हणून इतलेंच आमकां सांगता, पूण आजून पर्यंत आमकां लायट पावली ना थंय. लायट ना, आमी केरोसीन मागीर आमकां त्यो गॅसी दिल्यो न्हू सिलिंडर, केरोसीन बंद केलें. बंद करून मागीर आमी काडप न्हू, तशें थंय कितें म्हूण दीस काडटली. आतां तुमकां केरोसीन मेळना ना. आनी हास लायट दितले, विचारपाक गेल्यार सांगता की ते फाल्यां दिता, परां दिता. अशी वर्सां कितलीशी काडली आमी वाट पळोवन. ते दिव्याचेर, चिमणेच्या दिव्याचेर जालां शिक्षण आमचें. खूब त्रास केला आमी. पावस पडटा आसतना इस्कॉलान येयला, इतले रेल्वे ट्रॅकान चलत. गांव न्हंय पलतडी. पावसांत लाकडाचो साको बांदून लोक गरज भागयता. आमी न्हंयच्या पलतडी रावता, थंय आमकां एक बारीकसो साको घालचो पडटा. त्या पावसाचे आमकां भरपूर प्रॉब्लेम जाता की आमकां तो लाकडाचो साको घालचो पडटा. आनी आमचे ल्हान भुरगे साकवाल्यान वयता, ते आमकां ते बी मातशें गव्हर्मेंटान आमचें कितें पळोवपाचें ते साकवा खातीर, तो एक प्रॉब्लेम जाता. आनी न्हंय भरले की आमकां कुळ्या येवपाक त्रास जाताले. आमी आडी घालताले. आडी घालता की वयल्यान चड पावस पडल्यार आमच्या भुरग्यांक कुळ्या धाडपाक मेळनासली आमकां. कोण बरो ना जाल्यार सुद्दां आमकां कुळ्या येतले म्हटल्यार येवपाक मेळनासलें. रोड आजू सागराचो तो रोड सुद्दां गिमान चालू आसता. पावसांक गेट बंद करता म्हटल्यार आमी रेल्वेन वयताली, रेल्वेन येताली. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मोल्या येवपी तिनूय वादग्रस्त प्रकल्पाचेर सरकारान फेरविचार करचो म्हूण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनाची मागणी. गोवा सिमन एसोसिएशन ऑफ इंडियानान बाणावले धरणे धरले. पेन्शन स्कीम परत सुरू करची म्हूण मागणी. वेर्णा सडा रस्त्याचेर NHIN सेफ्टी कन्सल्टंट नेमला. रस्त्यार नुस्तें विकपाचे पयलीं बंद करात, मागीर नवीन मार्केट बांदात म्हूण वास्को नुस्तेकारांची शिटकावणी. Why they want to do this double tracking? कोणाचे फायद्याक? Just for the profit of few corporate. लोकांचे पडोवंक ना. लोक आतां तूं तेन्ने हे ओपोज करतात. पूण the other day, no central nod for railway track doubling, NH 4 laning through sanctuary, मागीर for railways हें सगळें CMान assemblyन सांगिल्लें. आमी आख्खी इंडियेक one of the most polluted states म्हणून करून दाखोवपाक कोत्ताय. Just to satisfy one corporate, one or two, आमी आमचे गोंय सारखे पोल्यूट करून काबार करून कोत्ताय. 12 ऑक्टोबर 2019 सावन पेन्शन बंद जालो आहा. हांव उपकार मागोता आमगे बाणावलेचे MLA कडेन, तुकोडे जाता आनी जाता जाल्यार तुवें उपकार कोन्न तुगेले हितून घाचें, एसेंब्लीत घाचें. उपकार हात जोडून उपकार मागत तुकोडे पयलो. तुवें हे आमगे लोकांक रस्त्यार येवपाक त्रास दिनाका. तेजे हें जाता बाबा. आनी मागीर 500 रुपया केल्ले. आतां 500 रुपया मार्सा सोदनाय म्हाका येयले नाय. ते 500 रुपया 200 रुपया येताय. एश कोन्न मरे बाबा फोटो जायना, बरें पासा जायना, तेशी येयल्या. मिटींग आहा म्हूण येयल्या, पूण गडे त्या कामां वचना आसली. लोक आज रस्त्यार येवपाक आनी भोग करून ह्या पॅन्डेमीक सिट्युएशनान आज एक दुयेंसांत आमी भितर चोला. एक दुयेंस जेका आजून देखून हें मेळना, वखद मेळना. पूण आयज हे आमगे रिटायर्ड सिफेर जावं विडोज आयज रस्त्यार येयलो आहाय. जावं कोण डायबिटीज पेशंट आहाय, जे आपले मेडिसीन घेवन हाजीर जालो आसाय. पूण हांव मागता हो जो आज बेनावली गोंय MLA आहा तो बाब चचिल आलेमाव, हो ताबडतोब हो इश्यू ते तारोड्यालो घेवचो. My humble request to all the members of the Legislative Assembly, whether the ruling party or the opposition, please do not make this issue as political. They deserve get together and help to resolve this problem so that they can get what they really want. Work out wherever the deficiencies, the geometrical deficiencies are there on the road. So they will all list out and they will submit a report to us. Then further we will move a proposal to government for taking action on the deficiencies for a betterment of the public.
Sir, will they come up with any solution for MES College Junction or busy junctions? Anything is planned on that, sir? In fact, I have a proposal with me for a junction improvement right now. So once a new contractor comes on the ground place, so that will be getting done. तेंगे पैसे पावूंक नाहलो तेंका आमगेले हालीसान आमी पैसे सोप्याचे काड सांगले हालीसान आनी तेका सांगला आमी रस्त्याचे सगळे इंकताय न्हू इतल्यांकूय क्लियर कर आनी मागीर आमगे बाजारात डॉक्टर न्हू ते सायडीन आडगोंगराय सायडीन ते निघताय तुम्ही आता हें करपा ना ज्या मेरेन बंद ना त्या मेरेन तुमी आनी नुस्तें मार्केट ओपन हें करपा दिवपा ना आमी चालू आहा पत्तली न्हू तेणी बंद करपा जाय न्हू तेणी बंद करपा जाय आमी मारगांव घालचो पडटा हिंगा लोक कोण फ्रेंड येता तेंका दिताय आमी फ्रेंडांक पयशांनी दिनाय न्हू बारीक मिस्टेक ना आमी बारीक तुमी विकताय तेन्ना बंद कराय आमकां आनी कांय ना आमचो पूण आमी आमचे चालू दवरतले इतलो म्हाजे डिंगेचे माल म्हाका इको मेळना म्हाजे कडेन पन्यो 3-4 आहाय हांव ते हाडून विकता तेय इकपाक मेळना म्हणटकच हांव मागीर पियाक मेळोंक गेलो आनी पियाक सांगलें अशें अशें हांव की आमचे बोटीचें नुस्तें आमी खूद विकताय म्हणून आनी आमी गिरायकाक होलसेल रेटीन दिताय Construction of a temporary shed where they could move over there into that. Secondly, they had the issue of people selling fish outside. Pandemic time लोक विकताले आमी मानताय लोक विकताले आता जाग्यार गायला they are putting it in place. They have also agreed that things are falling in place and फाल्यां ते आपले सोपत दिवपाकूय स्टार्ट करतले ते मी आता अग्री जाले सगळे and everything has been sorted out at the moment and we are confident that the market work should begin in the next 10 days. The MLA is already working on that. Even बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाची वेबसाईट. चार चौकात मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.